करा। हे नाल हे चिन्ह नाल केन्ना फोडटात, नाल फोडटात खंयच्या लढाची सुरवात करताना आणि हांव हो नाल जो तुमचो वजरेच्या जमनीचो प्रश्न आणि मालकी हक्काचो प्रश्न न्यायालयान आसा आणि खंयची जेन्ना सर्वसामान्य मनशाक जमनी खातीर एखादी गजाल करपाची आसता तेन्ना खूब ताका प्रोसिजर पडटा, खूब वेळ वता। पण आमकां आतां अशें लक्षांत आयलां की काही जमनीचो भाग तेजो डिमार्केशनाची ऑर्डर आयल्या, तेतून ऑलरेडी काही जाणांची लागवड आसा, काजू लागवड आसा आणि तांकां खंयच विश्वासान न घेता ताच्या संदर्भात कांयच हे करता न करता हे डायरेक्ट डिमार्केशन करपाक सोदता, ही अतिशय चुकीची गोष्ट आसा। आज आमी सगळे गांवकार जमल्यात आणि एकमुखान आणि एकमतान असो निर्णय घेतला की ही गोष्ट जावपाक दिवची ना। हांव ह्या माध्यमांतल्यान डायरेक्टरेट ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स हांच्या कडेन मागता की तांच्यांनी एप्रोप्रिएट इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। जे जे दोंगराचेर काजी आसात, आंबे आसात किंवा हेर झाडां आसात, तातूंत कोण बाबा ते करता, त्याची लागवड कोणी केल्या हाची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा आणि एप्लिकंट जो आसा ताचे कडल्यान डॉक्युमेंट्स, ताचे ओनरशीप डॉक्युमेंट्स कितें, ताका त्या प्रॉपर्टीन हक्क कितें हें पयलीं जाणून घेवपाची तयारी तांच्यांनी करपाची आसा। हें एप्लिकेशन जे पयला आयला तातूंत नोटिसीन मेन्शन कांय एक डॉक्युमेंट्स त्यांनी रिलाय केल्लो ना। 114 फॉर्म लायला, सर्वे प्लान आणि त्याचे एप्लिकेशन। Is this the basis for which the demarcation is to be decided? लोक दिल्लीकार खूब जाण येवंक सोदता आनी जमीन घेवंक सोदता, तेन्ना आतां आमी गांवकारी आमी सबन गांवकारी आमी भायलो कोण येयलो जाल्यार ताका आमी विरोध करतलो आनी सबन गांव जमान ताका फूल विरोध करून आमी ताका कांयच करूंक दिवचे ना गांवांत।